मोगाच्या भावान भयणो, हे पयले वाचपान आमकां पळोवंक मेळटा की इजायस प्रवादी जुदेवांक म्हणटा की तांचें गर्व सगळें काडून उडयात आनी देवाचेरूच ते पातयेवंक तो तांकां आपयता. इजायस प्रवादी तांकां सांगता की आमच्याच पातकांक लागून आमकांच आमचेरूच कुराड मारून घेतलेली आसा अशें तांकां तो आमकां सांगूंक सोदता. आमी पातकां करतात आनी आमीच त्रासान पडटात तेंच तो आमकां दाखोवन दिता. आनी देव सदांच उक्त्या हातान तो आमकां परतून आपल्याच्या वेंगेंत घेवंक आपयता आनी आपल्याच्या वेंगेंत घेवंक सोदता तें आयज इजायस प्रवादी देवाक तो दाखोवन दिता. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी असले परिस्थितींत मेळ्ळोलीं आसात, आमी असले परिस्थितींत सांपडलेलीं आसात. जायते फावटी आमी बरें काम करचे सुवातेर आमी जायतीं पातकां जियेतात आनी आमचेरूच हे अदृश्ट हे कोश्ट हाडून घेतात. तर मोगाच्या भावान भयणो, इजायस प्रवादाच्या उतरांतल्यान आयज पयल्या वाचपांत देव आमकां म्हणटा की आमी देवाच्याच मार्गान चलूंक, देवाच्याच मार्गान वचूंक तो आयज आपयता. दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयना. दुसऱ्या वाचपांत पेद्रूची चीट आमी आयकल्या आनी ही जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या उपरांत 40 वर्सां उपरांत जी जोडी मोडली सुबरलेलीं क्रिस्तांवांक तो बरयता. आनी तो भाग्यवंत पेद्रू क्रिस्तांवांक म्हणटा की जेजूचेरूच आदारून रावात, जेजूचेच आज्ञा पाळून रावात आनी ताच्याच आज्ञा खाल चलात. तांकां दिसतालें तांचें निसंडून जातलें म्हणून, पूण तो तांकां तीच दिता की जेजूचेरूच आदारून रावल्यार जेजूच्या येण्याक तो तांकां येवंक तो तांची काळजां तयार करता. आनी आमी ह्या क्रिस्तांच्या काळांत आसा म्हणल्यार आमी आमची काळजां क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करूंक जाय. आमी कशे भशेन करता काय होच प्रश्न आमच्या मतींत धरून, होच प्रश्न आमच्या काळजांत धरून आमी वावरुया. तेच परीन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां स्नान जाता जुवांव हाची खबर आयकल्ली आसा आनी ताच्याच जिवितांतल्यान आमकां आनीक एक शिकवण दिता. तो जेजूच्या येण्याक सगल्यांक तयार करतालो. तो सगल्यांक उदकान स्नान दितालो आनी तांच्या पातकांची तो वळख करून घेतालो आनी जायते लोक ह्या स्नान घेवन आपल्या पातकांची वळख करतालीं. पूण हें तो करता आसतना ताणेंच आपणाकूच ल्हानवीक करूंक दाखयलें. आपल्याच्या जिवितांतल्यान तो ल्हानविकायेन जियेलो तें करून दाखयलें. देखून तो आयज आमकां सगल्यांक एक उदाहरण कशें जाता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी क्रिस्तांव भाव भयणी देवाच्या जेजूची फाटलावदारां आमकां बावतीज मेळ्ळलो आसा आनी आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमी जेजूक परगटूंक गरजेची. आमकां बावतीज मेळ्ळा देखून आमी दर एक आमचें आपोवणें जावन आसा क्रिस्ताचो संदेश परगटूंक, क्रिस्ताचें सर्गीचें राज परगटूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी तें परगटूंक जाय. जायते फावटी आमकां दिसता आमी हें काम फकत पाद्री आनी माद्री भावा भयणाचें, पूण हें जावन दर एक क्रिस्तांवाचें. आनी हेंच आयज करूंक आमी स्नान जाता जुवांवाच्या जिवितांतल्यान पळयतात. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्या वस्तूंचेर चड भरवंसो दवरलेलो आसा, चड आमी आदारलेलीं आसात. पूण जेजू देव आमकां आयज आपयता की ताचेरूच स्थिर रावून, ताचेरूच आमी भावार धरून, ताचेरूच आज्ञा खाल आमी चलूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान एक बरे करणेंतल्यान आनी आमच्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक सगल्यांक जेजू क्रिस्ताचो बरो संदेश दिवंक, जेजू क्रिस्ताकूच आमी परगटूंक आयज ही आमकां तिनी वचपां आपयतात. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या दिसाक आमी मागण्या बसता आसतना आमी हे मिसाच्या बलिदानांतूय आयज मागुया हीच कृपा आमकां दिवंक की आमी जेजूच्याच आज्ञा खाल चलूंक, जेजूच्याच आमी पावलांनी चलूंक, जेजूचोच मोग आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी सोच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.